Job chapter 35. देवाची श्रेश्ठताय. एलिहून आपलें उलोवप अशें चालू दवरलें. तुज्या प्रामाणीकपणाची गवाय दिवन तूं निरअपराधी म्हणून तुज्यान देवा मुखार सिद्ध करून दाखोवंक जाता अशें तुका दिसता. तुमी देवाक म्हणटात, हांवें पातोक आदारलां. वो ना तें तुका कित्याक पडलां. पातोक आदारिनासतना रावन जाल्यार म्हाका कसलो फायदो आसा. बरें आसा, हांव तुका आनी तुज्या इश्टांक जबाब दितां. मळबार नदर मार आनी कुपां कितलीं वयर आसात तीं पळय. तुवें पातोक आदारल्यार ताका कितें जाता. तुजे उपरांत तूं वाडयत रावल्यार सर्वेस्पराचेर कसलो म्हूण प्रभाव जाता. तूं प्रमाणीक जाल्यार तूं देवाक कितें दिताय. तुज्या हातांतले देव कितें म्हूण घेता जायत. तुजें नश्टेपण तुज्या असल्या मनशाक वायटाक पडटा आनी तुजें प्रमाणीकपण दुसऱ्या मनशांक आडवाचें जाता. तेवूय जुलुमाच्या वजनान पिळगवतात. पदवेदाराच्या जुल्मांतले आपणाक वाटावंक ते आदार मागतात. पूण तांच्या मदलो एकलोय म्हजो देव म्हजो रचणार खंय आसा. अशें म्हणूंक चिंतिना. जो देव तांकां रातच्या वेळार तांकां संतोसाचीं गितां दिता. जाणें आमकां दुसऱ्या मनजातीं परस हुशार रचल्यांत आनी अंतराळांतल्या सुकण्यां परस अदीक शाणीं केल्यांत. नश्ट्यांच्या गर्वाक लागून तांणी आदारा खातीर उलो मारलेलो. देवान तो आयकूंक ना. खरेंच पळक्या रोडण्याक देव कान दिना. सर पदवेदार तांकां चीत दिना. अदिकूच अशें जेन्ना तूं म्हणटाय. आपल्याक देव दिसना म्हजो प्रस्न ताच्या फुड्यांत आसा आनी हांव ताचेर पातयेवन रावतां. वो तूं म्हणटाय ताचो राग कास्त लायना न्हय म्हूण मनशाच्या अपराधाचेर तो लक्ष घालिना. म्हणटच जॉब उलयता तेन्ना तो पुलकीं उतरां उलयता. कसलीच वळख नासतना तो बडबडटा. देवाचें उतर हें.